पेडण्या कशे रितीन शिगमोत्सव साजर करचो, कश्यो सुदारणा करच्यो आनी कशे रितीन शिगमो ह्या वर्सा वेगळो साजरो करूं येता हाचेर चर्चा करपाक पेडण्या शिगमो समितीची पर्यटन मंत्र्यान बसका घेतली. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. शिगम्याची सुरुवात करताना आमचे गार्डन जे आसा ते तयार जाल्ले आहा. गार्डनाचे ओपनिंग आमी ते दीस दवरतले आनी गार्डनाच्या ओपनिंग वयल्यान आमी चालू करतले. म्हाका जाय आसलेले 10 तारखेक चडांत चड जो एंट्री मारतात आमी पेडणेसान येतात भितर ते ब्युटिफिकेशनाचे ते दीस हांव दवरपाक पळयता. समज फाल्यां म्हाका कळटलें वखद रातीन आयल्या उपरांत ते ब्युटिफिकेशन जे एंट्री मारतात ते ब्युटिफिकेशन ते दीस आनी आरोग्याक सिद्धार्थ थंय फावंडेशन तोय आमी दवरून हे सायडीन गार्डनाचे आनी मागीर नाल्ल दवरपाचो कार्यक्रम चडांत चड हांव दवरपाक पळयता. आतां हो कार्यक्रम कसो व्हरप आनी कितें चेंजीस करप हेज्या बद्दल तुमचें सजेशन तुमची जाता तितली हेजे भितर कसो सक्सेस करप हें तुमी सांगले कसो समजना. आमचो सगळ्यांच्या पेडणेकारांचो उत्सव आनी पेडणेकारांनी हो उत्सव नंबर 1 करपाक कशी मदत करप कितें आमी करप हेजें म्हाका सजेशन आज जाय. आमच्या कार्यक्रमा भितर कसो बदल आनी कितलो करपाक जाय. लोकनृत्य स्पर्धेसाठी 17,000चं पहिलं बक्षीस, 12,000चं दुसरं बक्षीस, 8,000चं तिसरं बक्षीस आणि 5,000चं चौथं बक्षीस आणि 2,000ची 2 उत्तेजनाची बक्षीस होती. 1,000ची 5 उत्तेजनाची बक्षीस होती. पेडणे तालुका चित्ररथ स्पर्धेसाठी प्रथम 25,000 रुपये, द्वितीय 18,000 रुपये, तृतीय 10,000 रुपये आणि उत्तेजनार्थ 2, द्वितीय 8,000, तृतीय 5,000 आणि उत्तेजनार्थ 1,000